गोंडाळे रेल्वे फ्लायओव्हराचे काम निमण्या पावण्यार आसतना बंद रस्त्यावेल्यान सुरू आशिल्ल्या येरादारीक लागून कामाक आडमेळी निर्माण जावपाक लागल्या अशें कळटा। प्रशासनान बंदी घालून लेगीत कांय वाहन चालक नेमांक आडनदर करतात। हाका लागून प्रकल्पाच्या गतीचेर परिणाम जावपाक लागला अशें आयकुपाक येता। मजगतीं पुलाचे खांब उबारपाचें काम पुराय जालां आनी फुडल्या टप्प्यात स्लॅब लावपाचें काम सुरू जातलें। हे काम खूब धोक्याचें आशिल्ल्यान संबंदीत रस्ते पुरायपणान बंद दवरप गरजेचें आसा अशी म्हायती मुखार आयल्या। गोंडाळे रेल्वे फ्लायओव्हराचे काम निमाण्या पावण्यार आसतना बंद रस्त्यावेल्यान सुरू आशिल्ल्या येरादारीक लागून कामाक आडमेळी निर्माण जावपाक लागल्यात। प्रशासनान बंदी घालून लेगीत कांय वाहन चालक नेमांक आडनदर करतात। हाका लागून प्रकल्पाच्या गतीचेर परिणाम जावपाक लागला अशें कळटा। रस्तो पुरायपणान बंद दवरप ही सुरक्षेची गरज आसा। सध्या पुलाचे खांब उबारपाचें काम पुराय जालां आनी फुडल्या टप्प्यात स्लॅब लावपाचें काम सुरू जातलें। हे काम खूब धोक्याचें आशिल्ल्यान संबंदीत रस्ते पुरायपणान बंद दवरप गरजेचें आसा। मे म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन रस्त्या संबंदीत काम पुराय करपाचें ध्येय प्रशासनान दवरला। तशेंच कामाची गती वाडोवपा खातीर रातच्या वेळार काम करपाची येवजण आंखल्या अशें कळटा। तशेंच पुलीस बंदोबस्त वाडोवपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा। मजगतीं पोरने गोंय आनी गोंडाळे रस्तो बंद म्हूण सुचोवणी आशिल्ले बॅरिकेड्स कुशीक काडून येरादारी सुरू आशिल्ल्याचें कळटा। संबंधितांच्या दुर्लक्षाक लागून फाटल्या वर्सा सावन अपेक्षीत गतीन काम जावंक ना। हाका लागून हो प्रकल्प रखडला। येरादारी पुलीस आसून लेगीत गाडयांच्या येरादारीचेर निर्बंध नाशिल्ल्यान येरादारी बिनधास्त सुरू आसा। देखून हांगा पुलीस कित्याक तैनात केल्या असो प्रस्न थळाव्यांनी उप्राशिल्ल्याचें कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।